एका शापान खंय उचाबोळ जावन तोडमोड करतल्या, शिकोनासतना मस्तेपणां करतल्या आपल्या नातरांक खंय सांगलें, आमच्या जिवितांत पुता म्हज्या 2 सुणी आसात आनी दोगूय सुण्यां मदीं व्हडलें भिरांकूळ झूज चलता. एक सुणें देंवचार, ताचे गुण म्हटल्यार राग, आपलेपण, कुन्नाटकाय, गर्व, आशा, दूख. दुसरें सुणें खंय बरें, ताचे गुण शांती, मोग, दया काकृत, बोगसोणें, सेवा आनी सोंसणीकाय. नातरान विचारलें खंय जाल्यार शापाय त्या झुजांत खंयचें सुणें जिखता? तेन्ना शापायन ताका सांगलें, ज्या सुण्याक तूं चड जेवण खाण घालताय तें. खरेंच सर्वेस्पूर देव इसायासा वरवीं मनशाच्या जिवितांत वायटा आनी बऱ्या मदें जालोल्या झुजा विशीं सांगता. म्हजे सारको आनी कोण आसा? हांवें तें मळब आनी प्रितूम रचल्या. हांव तो पळयतां, जाल्यार तूं म्हजी वाट कित्याक दवरिना? म्हजे विस्वास दवरतल्यांक हांव समाधान दितां. शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक सांगता, सगळीं तुमी कश्ट करतात, जिवितांत बऱ्या आनी वायटा लागीं झुजतात, ती म्हजेशी येयात. बरें तें विचून काडून शांती समाधान हांव तुमकां दितलो. खरेंच जिविताच्या झुजांत बऱ्याक आत्मीक जेवण दिवंक वावुरल्यार देवाचे नेम आमी पाळूंक आनी जिवंक पावतलीं. जेजून दाखयलेली वाट चलूंक शक्ती मेळटली आनी जिवाक समाधान मेळटलें. म्हजो थाराव, म्हज्या जिवितांत सदांच बरें तें करून कश्टतल्या आत्म्यांक समाधान दिवंक वावुरतलीं.